बसूया. मोगेच्या भाव भयणीनो, आता आमचो श्रेष्ठ सर वडील रेव्हरंड फादर नाझारेथ फेर्नांडीस आमचे मदें हाजीर आशिल्ल्या मुंबयतल्यान आयिल्ल्या बिस्म साहेबाक येवकार दितलो आनी ताची इल्लीशी वळख करून दितलो. Bomanist, Bishop Saib Dominic Xavier Fernandez, Bishop Alex Dias, Bishop Emeritus Andaman Nicobarso, Padre Bavano, Madre Boinino, and Mogad Pad Agnelacha Boktanu. Torin Sonimanichi and Yokarichi Mutra and Mahiti, Aicha Davajik, Misache Esmani Pon Soletela, Bishop Saib Dominic Xavier Fernandez, Achasobe. पयलीं स्वातेर आमकां गर्व भोगता तुमकां कळीत करूंक की बिस्प साहेब साव्योचीं पाळां चिनवार अंजुना आमच्या गोंयांत आसात. बिस्प साव्यो जल्मलो जानेराचे 29 1954 सोनापूर मुंबय आनी तांकां यादीकपणाची मागणी दिली एप्रिलाचे 8 1989. पाद्री जाल्या उपरांत तांणी बेंगलोर 1997 to 1999 सांत पेद्रूच्या सेमिनारींत कॅनल लॉ हातूंत लायसन्सिएट पदवी जोडली. त्या उपरांत मुंबयच्या दोन प्रांतांत जायत्यो जुटयो ताणें सांबाळ्ळ्यो, जश्यो आर्च बिशपाचे सेक्रेटरी, बेंड्रा एक्लेसियास्टिकल ट्रिब्युनलाचो ज्यूज, बॉम्बे महाधर्म प्रांतांचो वायस चान्सलर, CCBI कॅनल लॉ कमिशनाचो सेक्रेटरी आनी ते उपरांत महाधर्म प्रांताच्या चान्सलर, कन्सल्टर, चेअरमॅन ऑफ प्रिस्ट कावन्सिल आनी तेच परी लौकिकांचे आनी लौकीक संघटनांचे फिरकोजांचे सिवीक आनी पॉलिटिकल सेल्स हांचे आनी भायरांचे कमिशनाचे इन्चार्ज कशे ते वावुरले. मायाचे 15 2013 तांकां बॉम्बे महाधर्म प्रांतांचे आदारी बिस्प नेमले आनी जुरांचे 29 तांकां बिस्प साहेबाची मागणी फावो जाली महिमच्या सान मिगेलाचे इगोर्जेंत. आतां बिशप डॉमिनिक सावियो लौकिकांचे आनी फामिलीचे आनी बायलांच्या कमिशनाचे अपॉस्टॉलिक विकर कशे मुंबय धर्म प्रांतांत वावुरतात. बिस्प साहेब डॉमिनिक सावियो सदांच सादो आपल्या जिवितांत, पूण खोल समजुणी ताका आसा सगळे इगोर्ज मातीचे शिकवणेची, तशेंच आत्मीक जिविताची, मागण्याची आनी बॉम्बे मार धर्म प्रांतांत ते सगळ्यांचे मोगाचे. आनी आयचे दिल्ले माहितींत तांणी जायत्यो उंचल्यो जुट्ट्यो आपल्या जिवितांत चलयल्यात आनी चलयत आसा तें दाखोवड करता की खरेंच तो इगोर्ज मातीचे खोल आनी अखंड मोगी. तांकां आयज पिलार संस्थेच्या आनी तुमच्या आयज हाजीर आसलेल्यांच्या आनी पाद आंकलारीच्या भक्तांच्या नांवान उनोनीत येवकार आमी दिवया. तर ह्या वेळार धाकटुलो फुलांचो तुरो आनी शॉल घालून तांकां आमी आयज येवकार दिता. सगळीं उबी रावया आनी भक्तीपणान मिसाचे भेटेन वांटो घेवया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. बसात. प्रितीच्या भयणी भावानो, मान्यवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथी दिसा ह्या दोबाजीक मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय जिविताची यात्रा बोरभाशान करूंक मान्यवंत आग्नेल आमकां नमुनो. ह्या उत्सवाच्या वर्साचे सुरवातेक आमच्या सर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसिस्कान पवित्र सोबेक जिविताची यात्रा बोरभाशान करूंक उलो मारलो. बोरवोसो आमकां फटयना. ही बागेवन पावलुची रोमकारांक बरयलोले चिटींत मेळटोली उतरां नियाळूंक आनी जियेवूंक ताणें पवित्र सोबेक फरमायले. क्रिस्ती शिकवणे पोरमोणे बोरवोसो म्हळ्यार देवान केल्ल्यो बासावण्यो देव शार्ती पावयतलोच म्हूण तिरायेन सतमानप. जिविताची यात्रा चलतना अडचण्यांक आकांताक सांपडून आमी निराशी जाताव आनी बोरवोसो नासलोले पोरी जियेताव. पूण जी सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात तीं बोरभाशान जियेतात आनी कश्टां अडचण्यांक काळजीदारपणान फुडो करूंक पावतात. बोरवोसो तांकां फटयना पूण सासणीक जिविताची खात्री दिता. मान्यवंत आग्नेल बोरभाशाचो मनीस देखून सर्गीच्या राजाचेर नदर तिरावून बागेवनपणाचो रस्तो चलूंक पावलो. ताचे देखीन आमी जिविताची यात्रा बोरवोशान चलूंक त्रिएक देवाची मजत मागुया. ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना पवित्र सोबेन मान्यवंत आग्नेलाचे बागेवनपण ओळखून ताका बेगीनूच सांत म्हूण परगटूंक आमी खतखत्यान मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया आनी देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागीवन सदांच आंकवार मरीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमी देवाक महिमा दिवया. Sorge spola deva, sorgi charaya, sorgo
बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता Eclos tu Eclos tu Eclos tu Eclos tu Eclos tu por प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुझे पवित्र सभेच्या सेवकांनी हेरांकडची चाकरी करून घेवची न्हय म्हूण पूण तांचीच तांणीच हेरांची चाकरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलां. तुजे पवित्र सभेच्या मुणयारांक तांच्या कामान सुडसुडाय आनी बोलेपण आनी मागण्यांत थिराय दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां. देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मोदे शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसाव. त्या कुरपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जाला आनी देवाचे वैभव आमकां मेळटले म्हूण बोरवोसो धरूंक आमी मुरगोट्टाव. तितलेंच न्हय, दुमाल्या मोदे आमी मुरगोट्टाव. कित्याक दुमाल्या तावन सोंसणिकाय उपजता. सोंसणिकाये वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बोरवोसो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां ओळख मेळ्ळ्या. बोरवोसो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचे उतर हे देवाचे वडकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुझी बाय मोच्या देवा शांती ना मोच्या आत्म्या. म्हणूया, तुझी बाय मोच्या देवा शांती ना मोच्या आत्म्या. तूं एकलोच मोजें कडो, तूं एकलोच मोजो तारू, तूं एकलोच मोजो किलो, तूच म्हाका तिरगोड करता. तुजी बाय मोच्या देवा शांती ना मोच्या आत्म्या. सर्वेस्पराच्या गोपांत शांत राव तूं मोच्या आत्म्या. तूं एकलोच मोजो सदां बोरवोसो आनी विस्वास. तुजी बाय मोच्या देवा शांती ना मोच्या आत्म्या. देवा
देवाच्या सातांत आसा म्हाका मान आनी तारो तो एकलोच मोजे खोडोप देवाक हांव शरणा येता तुझे भाय मोच्या देवा शांती मोच्या आत्म्या ताचेरूच विस्वास दवर सदां राव ताचेर पातून घाल तुझे हुस्के सगळे सोर्वेस पोराच्या काळजांत तुझे भाय मोच्या देवा शांती मोच्या आत्म्या शुभवर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorves por तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमचें काळीज उचांबळ जावं नये जसो तुमी देवाचेर विश्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेतां म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसां थंय तुमी आसतल्यात आनी जंय हांव वेतां ती वाट तुमी जाणोत. तोमासान ताका म्हणलें सायबा तूं खंय वेताय तें आमी नकलो तर वाट कशी जाणो जातल्या. जेजून ताका जाप दिली वाट सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. Bomanis Bishop Alex Dias, Father Nazareth, आणि क्रिस्तांत हांवें म्हज्या
मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी मानेवंत पाद आग्नेलाच्या 98व्या वर्साच्या मोन्नाचो उगडास कोत्ता. पाद आग्नेल एक सादें खालतिकायेचें भागिवंत आनी बोरवाशान भरलेलें जिवीत जियेलो. देवान आमचेच मातयेंतल्यान असलो एक भागिवंत आमकां फावो केल्ल्याक आमचीं काळजां दिनवासान मुरगोडटात. पूण फकत आमचे भाशेन गोंयकार आसलेल्या एका भागिवंत यात्निकाचो उगडास करूंक आमी हांगा एकठांय जावंक नात. पूण खेरीत भाशेन ताची देख घेवन आमच्याय काळजा मनांत तोच बोरवासो जिवो दवरूंक आमी हांगा जमल्या. देवाक विस्वाशी रावन बोरवाशान ताणें आपलें जिवीत गोरीब पिडेस चुकोन गेल्ल्या आनी बावाडत्या मदें सारलें. तो फकत 58 वर्सां जियेलो. पूण ताचो उगडास आमकां बावार्द मोग आनी बोरवासो दिवन आयज लेगून उमेदीन बोदता. जिविताची यात्रा बोरवाशान करूंक मान्यवंत आग्नेल आमकां एक नमुनो हो आयचो विसय आमकां ताच्याच पावंड्यांनी चलोवंक क्रिस्ताच्या उजवाडांत आनी सासनीक जिविताच्या बोरवाशान आमी ही वाट दवरूंक आमकां एक खेरीत उलो कोत्ता. आयच्या पयल्या वाचपांत भागिवंत पावलो आमकां क्रिस्तांतल्यान उपजवलेल्या बोरवाशा विशीं शिकोवन दिता. तो आमकां सांगता बाबार्ता वरवीं देवान आमकां आपणाक मानवलेलीं भुरगीं केल्यांत. देखून आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा लागीं आमी शांतीन जियेता. हो बोरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. पाद आग्नेलाच्या जिवितांत क्रिस्तांताय भावार्थ हो सगल्या वस्तूंचो बुन्याद जावन आसलो. ताचो भावार्थ पिडा गैरसमज गुप्ती केलेल्या बलिदानांतल्यान तपासलोलो, तशेंच बोरवाशान बदल्लोलो भावार्थ आसलो. कित्याक कोस्तांतल्यान सोंसणीकाय तयार जाता. सोंसणीकायेंतल्यान स्वभाव आनी स्वभावा वरवीं बोरवासो उपजता. हें सोत पाद आग्नेल आपल्या जिवितांत जियेलो. मान्यवंत पाद आग्नेलाचो बोरवासो एक देवशास्त्रीक शेगूण व्हरतलो न्हय सकारात्मक ओ धुमाळ्यान फाट कोत्ता आनी पळोवन वेता तसलो. हीज होप वॉज नॉट ऑप्टिमिस्टीक or a denial of suffering, but a theological virtue. देव शास्त्रीक शेगूण आसलो. जी कोण देवाचेर थीर बोरवासो दवरतात तांकां देव केन्नाच साडिना म्हणलेलें सोत ह्या शेगुणा वरवीं आमकां दिसून येता. कुडीन वसोंक आसतना लेगून ताणें देवाचेर बोरवासो दवरलो. आपले कोस्ट देवाक भेटून मोगान तो जियेलो आनी हेंच आमकां भाग्यवंतपणा कडेन व्हरून वता आनी पावयता म्हूण तो पातयेलो आनी जियेलो. क्रिस्ती बोरवासो थोंड शेळोमेळो न्हय, पूण जिवो खतखतो आनी क्रियात्मक म्हूण ताणें पिडेस्तां मदें वावर कोत्ताना देवाचें उतर परगडटाना आनी साबार वेळ साक्रामेंता उजेर खर्चिताना आमकां दाखोवन दिलें. ही शोड अस थ्रू हीज प्रेयर लायफ, हीज डिवोशन टू द ब्लेसिड सॅक्रमेंट एंड हीज सर्वीस टू द सिक दॅट क्रिश्चियन होप इज नॉट कोल्ड or passive, but it is alive and active. कोस दुमाळ्यामध्ये बोरवासो उपजता म्हूण भागिवंत पावलो भाशेन पाद आग्नेल लेगून जाणो आसलो आनी हाकाच लागून
ताचें जिवीत आमकां आमच्या कोस्तांनी निराशीत जायनासतना खुर्साक वेंग मारूंक शिकयता. खुर्सा ताय बोरवोसो देता. हें सोद पाद आग्नेल जियेलो देखून आमकांय ताच्या जिविता उदेशी एक स्फूर्ती मेळटा. वी फील इन्स्पायर्ड बाय हीज लायफ. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजूची ती जी उतरां आमी आयकोली ती घोडयेक पाद आग्नेलाच्या जिवितांत सदांच तो नियालतालो. तुमचीं काळजां उसामोल जावंक दिवं नाकांत. देवाचेर विस्वास दवरात. तसोच म्हजेरूय विस्वास दवरात. कित्याक हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा सोत, हांव जावन आसा जिवीत हें जेजू क्रिस्त आमकां सांगता. मान्यवंत पाद आग्नेल संपूर्णायेन जेजूचेर बोरवोसो दवरून जियेलो. संवसारी आवडे ओ आब गोरजांनी ताचें कालीस केन्नाच उचामोल जावंक ना. बोगोर सादेपण, खालतेपण आनी खोल शांतीन भरलेलें ताचें जिवीत आसलें. सोकोस्ता वेळार, ओत्मीक घुसपा गोंदळा वेळार आनी समाजीक असमताये वेळार तो दोयाळांचें आनी कोणवाळ्याचें एक किर्ण जावन जियेलो. खऱ्यांनीच ताणें ताचें कालीज उचामोल जावंक दिलें ना. क्रिस्ताच्या ओतम्यांत रोमलोलो. क्रिस्ताकूच आपली वाट सोत आनी जिवीत म्हूण मानून तो जियेलो. ताचे भोंवतणी आसलेल्यांक तो खुशालकाय आनी शांतीपण फांकून सर्गीचेर आपले दोळे लावून जियेलो. ताच्या प्रवचना वरवीं ताचें साबार देवाची ताणें साबार जाणांक देवाची वळख दिली. तो हुशार आसलो म्हणूय पूण ताच्या भागीवंतपणा वरवीं ताणें देवाक आपल्या प्रवचना वरवीं ही वळख दिली. तो कुमसारांत वेळ सालतालो. सोंसणीकायेन आनी बोळेपणान पातक्यांक परत बोरवाशान बोत्तालो. मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयतना क्रिस्ताक आपल्या जिविताचो माज म्हूण तो नियालतालो. मान्यवंत पाद आग्नेल खूब खाजगी मनीस आसलो. तरी ताणें भायल्या संवसारा कडेन संबंद दवरले. ताचो बाबार्थ फकत स्वता खातीर न्हय, बोगोर तो हेरांक एक देणें आसलो. दर एक ओत्मो तो कितलोय पातकाण बुडलोलो आसलो तरी देवाचे कृपेन ताका पेकवणी मेळोंक सोंपता अशें तो मानतालो. आनी देखून तो बोरवाश्याचो यात्रेकार जालो. जीं कोस्तोवतां तांच्या सांगाता चलपी, खाला पडलेल्यांक उखलपी, आदार नासलेल्यांक आदार दिवपी आनी सदांच जेजू कडेन आपलें बोट दाखोवपी तो जालो. आनी आमी ताची देख घेवन आमच्याय वावरांत आमचे वागणुकीन आमी जेजू क्रिस्ताक आमी आमचें बोट दाखोवंक जाय. जेन्ना लोक आमचे लागीं वागणूक कोत्ता आमचे वागणुके उद्देशी तांकां आमच्या जिवितांतल्यान जेजू क्रिस्त दिसोन येवंक जाय. मान्यवंत पाद आग्नेल खरेपणी आयच्या काळांत आमकां बोरवाशाचो नमुनो. देवाचेर आपले दोळे दवरून आनी आपले हात देवाच्या लोकांची सेवा करून तो आपल्या जिवितांत बोरवाशान जियेलो. देवाची आनी मनशाची सेवा ह्यो दोनूय वस्तू तो बेस बरे रितीन सजमलो. ताचो बोरवासो फकत आपणा खातीरूच न्हय पूण हेरां खातीर लेगून दिश्टी पडटालो. ताच्या उदारपणाच्या वावरांत, शिक्षणांत आनी ओत्मीक मार्गदर्शनांत तें आमकां झलकोता. तरणाट्या सेमिनारिस्तांक भागीवंतपणाचें जिवीत ताणें शिकयलें. ती जिविताची शिकवण दिली.
ताणें तांकां भावार्थान मागोवंक आनी पिडेस्तांक तशेंच गरिबांक पावच्याक एक बरी देख दिली. तशेंच धर्म परगोटणेचें कालीज म्हणजे मिशनरीचें कालीज हेरांक वेगोवंक तयार आसले. देवाचे कृपेन कोणाच्यानूय आपल्या जिवितांत नवसरणी हाडूंक जाता म्हूण ताका अखंड भरवंसो आसलो. आमी जायते फावटी म्हणटा म्हाका आतां कांयच करूंक जायना, तो गेलो. पूण मान्यवंत पाद आग्नेल हे बरी चिंतालो, तो कितलोय पातकी मनीस जावं, देवाचे कृपेन ताणें ताच्या जिवितांत बदलप हाडूंक जाता आनी ताज्यानूय भागीवंत जावंक जाता. हें असली ताची चिंतना वडतली. आकांतांक ओथिरायेन आनी निरासपणान बुडलेल्या आधुनीक संवसारांत मानेवंत पाद आग्नेल आमकां एक खरो नमुनो. ताचें देखी बरी जिवीत आमकां बोरवाशान बोदता. बोरवासो संवसारी वस्तूंनी न्हय पूण ओत्मीक वस्तूंनी आमकां मेळटा म्हूण ताणें आमकां दाखोवन दिला. तो आवाज बोबाट आनी जायत्या कोडणांनी न्हय पूण शांतीपणी देवाकूच आपलें आख्खें जिवीत समर्पूण आमकां बोरवाशान जियोंक जाता म्हूण पाद आग्नेलान आमकां आपल्या जिविता उद्देशीं दाखयलां. बोरवाशांची यात्रेकारां म्हणजे कितें? आमी सगलीं बोरवाशांची यात्रेकारां जावंक आमकां हें आपोणें दिता. पूण बोरवाशाची यात्रेकारां म्हणजे कितें? जिविताच्या ह्या पयणांत स्वर्ग राज्याचेर आमचे दोळे लावून भावार्थान मोगान आनी सेवेन आमच्या ह्या संवसारांत आमी नवसरणी हाडूंक जाय. आकांतांत उचांबळ जाल्ल्या काळजांनी क्रिस्ताचे शांतीची आनी देवाच्या हाजीरपणाची खुणा जावन आमी सगल्यांनी बोरवासो जियोंक जाय. 98 वर्सां आदीं आमकां मानेवंत पाद आग्नेल सोडून गेलो खरो, पूण ताचें जिवीत आयजूय आमकां उर्बेन बोदता. यात्निकांक, धार्मिकांक आनी लौकिकांक देवा थंय जियोंक आनी तो आमकां एक देख दिता. ताच्या भागीवंतपणाचो पोरमोळ आनी पोरजोळ सगल्यांनी शिंपडावंक तो आमकां जागयता. प्रितीच्यानो, हे वेदी भोंवतणी आयज आमी एकठांय जातना आमी बोरवाशांची यात्रेकारां कशीं जियोंक देवाची कृपा आमी मागुया. खेरीत भाशेन जेन्ना आमचे वाटेंत काळोख दिसता तेन्ना सोंसणिकायेन आनी भावार्थान कोणवाळायेन भरलेली सेवेन आनी बरी गोवाय कशी हेरांक आमी देवा लागीं हाडूंक आमकां बळ मागुया. कित्याक ह्या पासत देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडल्या. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमकां हें सगल्यांक हें आपोणें आसा. देवाचें उदर परगटूंक, देवाक दुसऱ्यांच्या जिवितांत हाडूंक आनी दुसऱ्यांक देव भाशेन परत हाडूंक ह्या याज्ञिकी वावरांत आमी सगल्यांनी भाग घेवंक जाय. आज मानेवंत पाद आग्नेलाचो उजवाड आमी काडटना फकत ताची तोखणाय करचे परस ताचे शेगूण आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांत जियोंक आमी वावरुया. बोरवाशांची यात्रेकारां कशीं आमच्या स्वर्गीच्या बापा कडेन आमी वेताना हेरांक लेगून बोरवासो आमी दिवया. मागण्यान, क्रिस्ताचे गोठायेन आनी देवाचेर पातयोन आमचें जिवीत हेरांक एक देख जावंक आमी देवाची कृपा मागुया. आयचे दिसाक आमचें मागणें जावं दी. मानेवंत पाद्र आग्नेल आमचे पासत माग. आमचो बोरवोसो जागोय आनी क्रिस्ता सरशीं आमकां व्हर. आमेन. आतां थोडो वेळ आमी गुप्ती सारुया आनी देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया.
कोण परी आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय आनी आमचें पावल आमी फुडें व्हरूंक जाय मारूंक जाय. उबे रावया. आतां आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक क्रिस्ती भावार्थाची तत्वां शिकयतना जिवितांत आयलोल्या आटे विटे आनी अन्यायांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी जिविताची यात्रा बोरवाशान करूंक शिकयल्यार पुरो म्हूण पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. सगळ्या देशाच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. देशा देशा मदें उपरासलेले प्रस्न संवाद करून सुटावे करूंक झुजा मोळां सोंपोवंक आनी सगळ्या संवसाराक शांतीची किरणां फाकोवंक फावो ते उपाय तांणी घेवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. मानियोत अग्नेलाच्या 7 करोना खातीर आमी मागुया. पवित्र सोबेन ताच्या भाग्योंतपण ओळखून ताका बेगीनूच भाग्योंत म्हूण परगटूंक मागतना आमी सगल्यांनी ताची देख आनी प्रेरणा घेवन भाग्योंतपणाचो रस्तो दवरूंक बापाची कृपा मागुया. मानियोंत अग्नेलाच्या भक्तांनी व्हडा मोगान नव्यानाची तशीच आयच्या दिसाची तयारी करूंक आपलो सहकार दिला. तांचेर आनी तशेंच तांच्या घोराब्यांचेर देवान आपली उत्पन्न बेसावां ओतयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मानियोंत अग्नेलाच्या भक्तां आनी आमा समेस्तां पासत मागुया. जिविताचे यात्रेन जेजून बासायलेले सगळ्यांच्या जिवितान आशा धरून आमी बोरवाशान पावल मारूंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी
मोगाल बापा आमी खालतेपणी तुजे मुखार ही मागणी दवरल्यान ती क्रिस्तां थंय शांती पावय म्हूण आमी मागता आमेन. उंडो आनी सोरो. जायते गो मोडून उंडो तयार जाता तशेंच जायती दाकां मुसटून रुचीक सोरो तयार जाता. ही दानां जेजूच्या मासा रोगतान बदलून आमचें ओत्मीक पोसण जातलीं. आमच्या जिवितांत मिसाचे बेटेन फावो जातलें हें ओत्मीक जेवण आमी शेवूंक आनी बोरवसाची आत्रिकारां कशीं आमच्यो दर दिसाच्यो जबाबदाऱ्यो चुफोडायेन करूंक जेजू आमकां गोठाय आनी बोल दिता म्हूण बोरवासो धरून ही दानां बापाक उबारुया.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान शिसाचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सोर मुडयारांक खालतेपणी दुसऱ्या पासत मिनोतीन वावरूंक आनी हे भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बोली करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासण्याच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेज्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोरोराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड परगटुया. तुझे
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोरे तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी लियो आमच्या बागून बाप्पा, फिलिपनरी आमच्या गवंडी बाप्पा, सिमेओ ताच्या आदारी गवंडी बाप्पा आनी आयज ह्या मिसाचे येजमानीपण चलयतल्या बिशप डॉमिनिक सावियो फेर्नांडीस, तेच परी हाचेर आसलेल्या बिशप आलेक्स आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची एकाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती आनी तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सोडणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी आतां धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूननारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. आमी आतां एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती तुमचे
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सगळ्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेवचो वेळ पावलो. उगडास कोत्ता हो कोमियाव हो क्रिस्त प्रसाद फकत जे कॅथलीक आसात बाप्तिजम घेतला ताणीच तो घेवं येता. दुसऱ्या धर्मांची आमची भाव भयणां हांगासर आसात जाल्यार तुमी तुमच्या जाग्यार बसूनच रावचें ओगेपणान मागणें करचें.
जेजो आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा. इल्लोसो वेळ ओगेपणान सारुया. आयल्या जेजूक आर्गां दिवया, दिनवासुया आनी आमी ताचे भाशेन पादंगले भाशेन सदांच भावार्थाची बरवंशाची सेवे चाकरेची मनशां जावंक मागुया. Kalzan mojailan Orosuntus makadila Soglos maka tuzokelai maka tujamongan bulai Dikun harga उभी राहूया. प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, सर्गीच्या खाणान आनी पिवणान दादोशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आमी हें प्रार्थन करता. तुजे पवित्र सभेचे सर्व मुणयारी तुज्या शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विस्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवंत परगोटणार जावन तुका बापा मोहिमा दिवं आनी समेस मनशांक तुजी सोडवण पावो
हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसूया. आता आमचो श्रेष्ठ वडील रेव्हरंड फादर नाझरेथ फर्नांडीस आमचे मदें बिशप स्वामी आयिल्ल्याक दिनवासण्याची 2 उतरां उलयतलो. Bomanist Dominic Savio Fernandez, मुंबईच्या महादोर प्रांतांचो आदार बिस्प साहेब, बोमानिस्ट बिशप अलेक्स डायस, मानादीक पाद स्टीवन डिसोजा, संस्थेचो विगार जनरल पाद्र एंटनी जोसेफ फेर्नांडीस, सेंट्रल डेलिगेट सुपिरियर पिलार कॉम्प्लेक्साचो मोगाड पाद्री बावानो, माद्री भयणीनो आनी पाद आग्नेलाच्या भक्तांनो, आयज आमी सगळीं चड खुशाल कित्याक आयच्या दोबाची मिसाचें येजमानीपण बिस्म साहेब डॉमिनिक सावियो फेर्नांडीस हाणें चलयली आनी आयची मिसाची भेट ऑर्ताबोरी करूंक बरी शिकोवण आमच्या मुखार ताणें दवरली. खेरीत भाशेन मानवंत पाद्र आग्नेलाच्या जिविताचेर लक्ष घालून आमची काळ जमोवनांत ताणें उजवाडायली. मुंबय महादोर प्रांतांतले आदार बिस्प साहेब कशे जायत्यो जुटयो ते चलयतात, तरी आसतना आमचें आमंत्रण ताणें मानून घेतलें आनी तें शार्ती पावयलें. तांकां आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां बिशप साहेब डॉमिनिक सावियो आमच्या काळजांतले कोलायेंतल्यान दिनवासता आनी तुमच्या गवळिके वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता. पाद्र आग्नेलाचे मजतीन तुमची जायतीं गवळिकी सपनां साकार जावची म्हूण मागता. तेच परी म्हज्या खेरीत दिनवास आमच्या पाद्र एंटनी जोसेफ फेर्नांडीस पिलार कॉम्प्लेक्साचो वडील. ह्या 10 दिसांची तयारी भितरली आनी भायली आनी सुमार तरेचो बंदोबस्त करूंक आपल्या बोध दिनारांक पाद्र लॉरेन्स फेर्नांडीस, नॉर्मन आल्मेida आनी जोसेफ बॅप्टिस्टा आनी तशेंच दुसऱ्यांक आपल्या संगाताक धरून जायतोच तोकूस घेवन व्हडे उमेदीन तो वावुरलो. तेच परी दिनवासता फादर टोनी फेर्नांडीसाक रोमा संबंदीत पाद्र आग्नेलाच्या सांत कोरोनाचो प्रोसेस ताणें चालूच दवरलेलो आसा. दिनवासा फादर हिलारियो फेर्नांडीसाक पाद्र आग्नेलाचे भक्तीचो आनी वायस पोस्टुलेशन ऑफिसाचो कारभारी कसो ह्या दिसांनी बारी वावुरलो. तेच परी कोऑर्डिनेटींग कमिटीच्या सगळ्या वांगड्यांक नांव काडिनासतना तांकां सगळ्यांक काळजांतावन दिनवासता. आनी तुमकां मोगाळ पाद्र आग्नेलाच्या भक्तांनो, तुमकां काळजांतावन पिलार संस्थेच्या नांवान दिनवासता. दर ब्रेस्ताराक आनी खेरीत भाशेन दर वर्साक नोव्हेंबराच्या 10 दिसांक तुमी हो पिलारचो दोंगोर पाद्र आग्नेलाचे भक्तीन सुरंगायतात आनी जायतें बरेंपण पिलार संस्थेक भोगता. देवान तुमचेर पाद्र आग्नेलाचे उदेशी भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. आनी भाशेन जायतेच बरेंपण तुमच्या खासगी जिवितांत आनी गोराब्यांत तुमकां फावो जावचें म्हूण मागता. सगळें तुमकां काळजांतावन पिलार संस्थेच्या नांवान देव बरें कर म्हणटा. थोडीं उतरां पाद्र आग्नेलाच्या सांत कोरोनाचो प्रोसेसाचे स्टेटस मोगाड बाबा भयणीनो आनी खेरीत भाशेन पाद्र आग्नेलाच्या भक्तांनो, पाद्र आग्नेलाक केन्ना आल्ताराचो मान मेळटलो वो ताच्या सांत कोरोनाचो प्रोसेस खंय पावला ह्या वो असल्या प्रश्नांक पिलारच्या पाद्रींक जायते पावटी फुडो करचो पडटा. हांव जाणां तुमकां पाद्र आग्नेलाच्या सांत कोरोनाची जायती दास्ती आसा, कित्याक वर्सभर आनी खेरीत नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत पाद्र आग्नेलाच्या पांयां सरशी येवन जायतीं देणी धाकटीं आनी व्हडलीं ताचे विनवणेन तुमी मागून घेतात आनी तेच परी ताच्या सांत कोरोना पासत मागतात. वय ही तुमची दास्ती जावन आसा, आमचीय दास्ती, तुमचे प्रश्न आमचेय प्रश्न. सुस्निकायेन आमी रावता केन्ना आमकां आमच्या प्रश्नाचो जबाब मेळटलो काय म्हणून. एकूच तुमकां सांगूंक सांगचें म्हळ्यार
रोमा सांत करोनाच्या खात्या थंय आमचो संपर्क चालूच आसा. आमचो पात्रियार्क साहेब आनी मुंबयचो आदलो आर्चबिश्प आनी कार्दियल ऑस्वाल्ड ग्रेशियस, बिस्प साहेब तेओदोर मास्कारेनास, सांत करोनाच्या खात्याच्या कार्दियल मार्सेलो सेमेरारो हांच्या थंय संपर्क दवरीत आसात. तांकां हांव तुमच्या नांवान काळजांतावन दिनवासतां. गेल्या वर्साक हांवें सांगलोलें की आमचो धाडलेलो तो प्रोसेस रोमांक खात्यान तो मानून घेतलो. ह्याच म्हयन्याच्या नोव्हेंबराचे 5 तारखेर हांव सांत करोनाच्या खात्याच्या कार्दियलाक मेळ्ळो, मार्सेलो सेमेरारो. ताणें आमकां सांगलां की जी मिलाग्र आमी धाडलोली ती आतां दोतोरांच्या हातांत पडलोली आसा. दोतोर मनीस ते चुकोवंक शकतात. आमी जाणाव की आधुनीक वायट भलायकेचेर जायती चवकशी आनी सोबार यंत्रां आनी वखदां सोदून काडल्यान कसल्याय दुयेंसाक पेकोवणी फावो करूंक. तरी आसतना दोतोर चुकतात. तेच परी एक मिलाग्रीची पेखोवणी खरेंच ती मिलाग्रीची वो दोतोरांच्या इलाजान ती पेकोवणी फाव जाल्या असली भावना देवाच्या हातांत सोडुया आनी आमची मागणी चालूच दवरुया. ह्या 10 दिसां नोवेनांनी आनी वर्सभर दर ब्रेस्ताराक आमकां जायतीं पाद्र आग्नेलाच्या नांवान विस्मितां जाल्लोलीं आयकूंक पळोवंक मेळ्ळ्यांत आनी मेळटात. हें दाखोवड करता की मानवंत आग्नेल खरोच एक भाग्यवंत आनी एका दिसा आल्तारचो मान ताका जरूर मेळटलो म्हूण भरवशान रावुया. देव आपल्या नेमलेल्या वेळार करचें आसा तें करतलो. आमी मागीत रावुया. मागण्यांची चड गरज ह्या वेळार. मागता तुमचे थंय की तुमी तुमच्या गोरब्यांनी तेर्सा मागण्यांत सदांच मागणें करचें. ह्या वेळार खतखतीत भक्तीन मागची गरज, कित्याक आमी धाडलोली मिलाग्र दोतोरांच्या हातांत पडलेली आसा. आमी जाणाव की पाद्र आग्नेल मिलाग्रींचो सागोर. तुमी ताका तुमच्या काळजांच्या अल्ताराचेर दवरलेलो आसाच आनी ह्या पासत तुमी दर ब्रेस्ताराक आनी सगळे वर्सभर पिलार ताचें दर्शन घेवंक आनी सोबार देणी मागूंक येतात. हे भाशेन हो प्रोसेस बेगीनच फुडें वचोंक आनी पाद्र आग्नेलाक बेगीनच आल्ताराचो मान मेळोवंक खतखत्यान मागीत रावया. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांव मागतां आमच्या बिस्म साहेबान आमकां आपलो संदेश दिवंक. भोव मानिस्त आनी आवडतो आनी मोगाळ बिशप एलेक्स डायस, भोव मानिस्त फादर नाझरेत, सगळे पाद्री माद्री आनी म्हज्या प्रितीच्यानो, म्हाका तुमचे मुखार हांगा उबो रावंक भोव खुशालकाय भोगता. इतले लोक हांगा जमो जाल्या आनी वर्साच्या वर्सां आमी हांगा येता. हें पाद आग्नेलाचें देवस्थान फुडें व्हरोंक आनी ताका शेकी एक दीस देवान आल्ताराचो मान फावो केल्या पुरो म्हूण. पूण आमी पळयता तुमचें देवस्थान पळोवन म्हाकाय एकदम जायतें बळ मेळटा, स्फूर्ती मेळटा. तर आज आमी एक निचेव करुया. फुडल्या वर्सा म्हणटोच पाद आग्नेलाक तो भाग्यवंत जावंक जाय आनी शेकी सावन जावंक जाय म्हूण आमी देवा लागीं खोलायेन जे परी फादर नाझरेतान सांगलें खतखतीन आमची मागणी करुया. कित्याक तुमचे मागणे देव आयकता. कित्याक तुमी भावार्थांत आनी भरवशान हे मागणे करतात. ते मागणे देवाक मानवतेले तर ही योग मिलाग जातली. आमी तर आयज तान निचो करीत जाल्यार सदांकाल आमच्या गोराब्यांनी दिसपोटी व आमच्या समुदायांनी दिसपोटी आमी पाद आग्नेलाक वो आल्ताराचो मान फावो केल्या पुरो म्हूण देवान बेगीनच हें मागणें केल्यार घोडेक ही योग आनी योग मिलाग घोडटे देव आमच्या जिवितान घडोवन हाडटलो आनी आमकां तो खुशाल करतलो. हांव सगल्यांक तुमकां एक खुशाल बरीत परब आवडयतां आनी तुमच्या गोराब्यांत पाद आग्नेलाच्या विणवणीन आनी जेसू क्रिस्ता विशीं
आमकां सगल्यांक एक भरपूर देवाचो आशिर्वाद मेळ्ळ्या पुरो म्हूण आनी आमकां आमच्या कुडीक भलायकी दिल्या पुरो म्हूण आनी जी कोण पिडेस्त आसात तांकां पिकोवणी मेळ्ळ्या पुरो म्हूण म्हाजें हें आवडे आसा. देव बरें करून तुमकां सगल्यांक. देव बरें करूं. बिशप साहेब डॉमिनिक सावियो तुज्या संदेशा पासत. ह्या दिसांनी भाव भयणीनो आमी एक पोयट्री कॉम्पिटिशन दवरलेलें ऑर्गनायज बाय अ वोकेशन प्रमोशन टीम. 2 ग्रुप्स आसले, ज्युनियर एंड सिनियर. जायत्या भुरग्यांनी वांटो घेतलो आनी पादल्या जिविता वयर सोबीत पोयट्री तांणी बरयल्यात. आनी आतां प्रायज मेळ्ळ्यात. इन ज्युनियर सेक्शन फर्स्ट प्रायज मास्टर किंग्सली फर्नांडीस फ्रॉम आवर लेडी ऑफ पायटी हाय स्कूल कॉलें. आनी सेकंड प्रायज मिस तानिया मोहन बांडेकार फ्रॉम गार्डन एंजल हाय स्कूल सांवड्डे. ती एक हिंदू भयण आमची हेज नाम. आनीक सिनियर सेक्शन फर्स्ट प्रायज मिस केट फर्नांडीस फ्रॉम लूड्स कॉन्वेंट सालिगांव. आनी सेकंड प्रायज मिस मेव आगिशा अल्मेida फ्रॉम सेंट थॉमस गर्ल्स हाय स्कूल आल्दोना. आमची पोरबीं सगळ्या आमच्या भुरग्यांनी जाणी ह्या स्पर्धांत वांटो घेतला, कॉम्पिटिशन वांटो घेतला. आनी खेरीत भाशेन जांकां प्रायज फावो जाल्यात तांकां आमची पोरबीं पादांच्या मजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या शिकपाचेर, फुडाराचेर आपलो आशिर्वाद घालचो. बिस्प साहेबाच्या हातूंतल्यान ती आपलो प्रायज घेतली. दुसऱ्या दोगांक हाजीर जावंक ना, तेंचे प्रायज आमी मागीर दितले. देव बरें करूं. बिस्प साहेब आतां हांव मागतां आमचो फादर जोझफ एंथनी फर्नांडीस सेंट्रल डेलिगेट सुपिरियर ह्या कॉम्प्लेक्साचो सुपिरियर दिनवासण्याची उतरां उलयतलो. Bomanis Bispo Sahib, Dominic Savio Fernandez, Mumbai Archdiocese Adari Bisp, Bomanis Alicia Dias, Port Blair Diocese Seve Macro Bisp, Pilar Sansteto Sor Bo Shresht Vodil, Father Nazareth Fernandez, Manadik Viresh Bab Borkar, Saint Andre Moddar Sangato Amdar, आनी पिलारचे संस्थेच्या सगळ्या इश्टांनो, बरे देखप्यांनो, याज्ञीक बाबांनो, धार्मीक भावा भयणींनो आनी मान्यवंत आग्नेलाच्या भक्त्यांनो, आयज मान्यवंत आग्नेलाची 98 पुण्यतिथीच्या समारंभाच्या समयार पिलार संस्थेचें काळीज दिनवासनेच्या उमाळ्यांनी भरलां. तेंच हांव परगटूंक सोदतां. पयले सुवातेर हांव सर पदवीदार देवाक दिनवासता आनी वाखणटां, कित्याक ताणें मानवान आग्नेल आमच्या संस्थेक आनी गोंयचे तशेंच आख्खे पवित्र सभेक एक भाग्यवंत आनी भोवगुणी जिविताचें माणीक फावो केलें. फाटले 9 दीस आमकां मागण्यांत सारूंक बरें वातावरण फावो केलें. सगळें तारायिल्लें मांडावळी प्रमाणे सुरवातेक तें शेवट पर्यंत बरे भाशेन जालें. देवाचें नांव व्हड जावं. आमचे खेरीत दिनवास आमच्या भोव मनेस बिस्प डॉमिनिक सावियो फेर्नांडीसाक तुमी आमचें आपोवणें स्विकारून आयच्या दोबाजीक दिसाचें पवित्र मिसाचें मुखेलीपण चलयलें आनी तुमच्या ऑर्थोबरीत उतरांनी देवाच्या उतराची मोडणी केली. मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान तुमच्या गोवळिकी वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागतां. मान्यवंत आग्नेल गोंयचो सुपुत्र आनी ओचोऱ्यांचो सागोर. ताच्या भाग्यवंतपणाची भोक्ती तो स्वर्गवासी जातोच सुरू जाली आनी वाडत चडत गोंयांत, इंडियेंत आनी परदेसांत पर्यंत पावली आनी भोक्त्यांचो आंकडो वाडत गेलो. आमचे दिनवास आमच्या सांत आंद्रे मोद्दार संघाचे आमदार श्री विरेश बाब बोरकाराक, जो आयज आमचे मदें हाजीर आसा, तशेंच हाजीर आसलेल्या आमदार भावांक डॉक्टर कार्लोस आल्वारेस,
तशेंच आदलो आमदार श्री फ्रांसिस्को सिल्वेरा, तशेंच ताची फामील, तशेंच क्लॅन मदेरा आनी रोहित बाब मोसेरात आनी आक्षेचो आदलो सरपंच झेवियर, तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो आदार सहकार आमकां सदांच मेळटा. मनिवंत आग्नेलाचे मजतीन देवान तुमकां शुभ आशिर्वादांनी भरूं म्हूण मागता. आमचे केरीत दिनवास रोड एंड ट्रान्सपोर्ट मंत्र्याक श्री मोविन गुदिनो आनी GTDC चेअरमॅन केदार नाईक तांणी आमच्या जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक जीं आदींच जावन मनिवंत आग्नेलाचे तुंबलाक भेट करूंक येतात तांकां सोंपेपणी पिलार येवंक वचूंक KTCL फ्री शटल बसीस आनी GTDC बसीस दिवन आदार केलो. हांकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. केरीत भाशेन बाब केदार नायकाक दिनवासता सगल्या नोवेनाच्या दिसांनी लोकांक फ्री उदकाची सुविधा ताणें फावो केली. तशेंच डायना बायेक दिनवासतान तिणें आमच्या जाणट्यांक पिडेवंतांक आनी गरजेवंतांक पंडालांत हाडूंक व्हरूंक बागीज दिल्यो. तशेंच आमच्या मतदारसंघाचे आमदार श्री विरेश बाब बोरकाराक दिनवासता ताणें ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आपलो सगलो तेंको सहकार आमकां दिलो. आमचे केरीत दिनवास बिजले खात्याक मुखेल इंजिनियर स्टीवन फेर्नांडीसाक, तशेंच ताचे वावुरप्यांक एसिस्टंट इंजिनियर प्रभू, जॉयंट इंजिनियर शुभम, तशेंच आक्षे खात्याच्या वावुरप्यांक तांणी जायतो आदार आमकां दिला. आनी नोवेनांक बिजलेची सुविधा आसून लोकांक सोंपेपण मेळ्ळां. कोणाकूच चुकय नासतना बिजलेच्या सगल्या अधिकाऱ्यांक आनी तांच्या वावुरप्यांक आमचे दिनवास. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. पिलार संस्थेचे केरीत दिनवास पणजेचे नगरपालिकाच्या कमिशनर श्री क्लॅन मदेरा, तशेंच श्री रोहित बाब मोन्सेरात, पणजेचो नगरपालिकेचो मेयर, तशेंच तांणी आमकां आपकुशेन मोबायल टॉयलेटांची सुविधा फावो केली, तशेंच साफ सफाई करून आदार दिलो. येरादारीच्या अधिकाऱ्यांक पुलिसाच्या खात्याक आक्षेचे पुलीस इन्स्पेक्टर श्री अनंत गांवकार आनी केरीत भाशेन सिरिलो आनी पुरेश तुमचे सेवे खातीर तुमकां केरीत दिनवासता. आनी पणजेच्या ट्रॅफिक सेलाच्या कारभाऱ्याक श्री सिताकांत नायक हांकां आमी चड उपकारी, कित्याक तांणी आमकां जायतोच आदार दिलो. सगळी पिलारची येरादारीची मांडावळ सांबाळली आनी नोवेन आनी आयचो दीस बरे मांडावळीन जावंक वावुरले. काळजान तान तुमकां आमचे दिनवास. तेच परीन दिनवासता गोवेलाचो सरपंच श्री आग्नेलो फेर्नांडीस आनी तांचे वांगडी श्रीमती मोनिका आनी हेर पंच, तशेंच श्री झेवियर आक्षेचो आदलो सरपंच, तुमी आमच्या गरजांक सदांच पावतात. तुमकां आमचे दिनवास. ओरिएंटल एक्सलन्स सर्विसीस श्री अभय गिरी हांचे सेवे खातीर आमी दिनवाशी. ताच्या पंगडान चोकोन आसतना पार्किंग लॉट्स तातूंत आमकां आनी आमच्या कॉम्प्लेक्सांत सेवेचो भरपूर वावर केलो. तशेंच दिनवासता श्री मेलरॉय, ब्रायन, ऑस्वर्ल्ड आनी एराजमो हांणी क्रावड मॅनेजमेंट करून जायतो आमकां आदार दिलो. दिनवासता भलायकी केंद्राचे बाय वेलंका आनी रुई तांणी आमकां सगल्या नोवेनाच्या दिसांनी 108 ॲम्ब्युलन्स सर्वीस हाजीर केली. तशेंच दिनवासता ओल्ड गोवा फायर ब्रिगेडाच्या खात्याक श्री रिवोणकर तांणी आमकां गरजेची सेवा दिली आनी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी चुकय नासतना सदांच आमच्या आदाराक आयलो. केरीत दिनवासता तिसवाडीचो मामलतदार श्री दत्त प्रसादाक ताणें आमकां पिडेस्तांच्या मिसाक हाजीर जाल्ल्यांक व्हील चॅरांची सुविधा दिली आनी बाब लिंडन मोंतेरो बाबाचे उपकार आठयता. ताणें पिडेस्तांच्या मिसाक हाजीर जाल्ल्यांक हॉट क्रॉस बन्स स्पॉन्सर केले. फादर डायरलाचे आमी चड उपकारी. ताणें ह्या पंडालाच्या आल्ताराची नाजूक आनी बोगतीन मांडावळ करूंक भावार्थ्यांक मागण्याचें वातावरण निर्माण केलें. आयज तुमी ह्या वेदीचेर सोबीत फुलां पळयतात ती आमकां आमच्या जायत्या बऱ्या करणाऱ्यांनी भेटयल्यान. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. दिनवासता श्री पिटर दौरादो जाणें हें सोबीत पंडाल घालां
जमन हँगस, श्री हिपोलितो झेवियर सावंड, जायतीं वर्सां बरो सावंड घालून तो आमकां आदार दिता. तेच परी श्री लुदवीक पेरेरा, LED वॉल स्क्रीन, श्री डेविड पेंटिंग कॉन्ट्रॅक्टर, सनत पंडीत, भायली सफाई केली. तुमचे सेवे खातीर आनी तुमकां आमी दिनवासतां. पिलार मिडिया टीम फादर एल्विस फेर्नांडीस आनी ताच्या पंगडाक दिनवासतां. विक्टर अझवेदो, अभिजीत जाधव, इयान कार्डोजो आनी मेरियन डायस, तांणी आमकां मिडिया सपोर्ट दिला. आमी तुमचे दिनवाशी. ह्या दिसांनी नोवेनाच्या मिसां लायव्ह स्ट्रीम वितरायली. CCR TV, प्रायम TV, प्रुडंट TV, हेरल्ड TV, GC TV, गोवा 365 TV, इन गोवा TV, गोवा 9 TV, गोवा प्लास TV आनी RDX TV हांकां सगल्यांक आमी चड दिनवाशी. तशेंच लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक आदार दितल्या सेमिनारिस्टांक स्कॉलास्टीक न्यूटन आनी निशन आनी प्री नॉविस सुमित, विल्फ्रेड आनी कॅम्सलन. तशेंच दिनवासतां ब्रदर माल्विनो, ताणें मिडिया प्रेस नोट्स दिवन आमकां आदार केलो. आमच्या गायन मंडळीच्या पंगडांक फिबियोला, रॉनी, ब्रायन, झेवियर, वायलेट, मेलानिया, आग्नेल, जीसस, फादर एड्रियन, प्री नॉविसीस आनी स्कॉलास्टिक्स रॉबिन्सन आनी दानीज हांणी आमकां आपल्या पंगडा सांगाता स्वादीक ताळ्यांनी गायनां गावन मिसाची भेटेंत आमकां सिताबेन वांटो घेवंक आदार दिलो. तांकां आमी चड दिनवाशी. तशेंच पिलार सेमिनरीच्या स्कॉलास्टिकांनी आनी गांवच्या लोकांनी आयच्या दोबाजीक मिसाचो खोयर चलयलो. तांकां आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पिलार सिस्टरींक चड आमी उपकारी. तांणी ह्या 10 दिसांक निश्चितपणी वेदीची आनी हेर सेवा करून भरपूर आमकां आदार दिलो. तशेंच काडजाणतान दिनवासतां आमच्या वॉलंटियर्स भाव भयणांक तांणी फाटल्या 10 दिसांनी आमकां भरपूर सेवा दिल्या. देवान तुमचेर आनी तुमच्या फामिलीचेर मानवंत आग्नेलाचे मजतीन साबार आशिर्वाद ओतूं म्हूण मागता. आमच्या कोचेरींनी आनी घरांनी वावुरतल्या आमच्या भाव भयणांक काळजांतान आमी दिनवासतां. ह्या दिसांनी तुमी अदिकूच उमेदीन आनी संतोशी मनान वावुरल्यांत. वर्सभर आमचे सांगाता रावून मानवंत आग्नेलाची भोक्ती विस्तारूंक सहकार दितात. तुमचेर देवान आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. खेरीत भाशेन आमच्या पिलार संस्थेच्या वांगड्यांक, पाद्रींक, ब्रादरांक, स्कॉलास्टिकांक आनी अपुरबायेच्या सेमिनारिस्टांक तांकां म्हजे काळजांतावन दिनवास. कुमसाराक बसून कावन्सिलींग करून येतल्या लोकांक आत्मीक आदार दिवन दिसभर हाजीर रावन खूब आदार दिलो. एकामेकाच्या आनी सगल्यांच्या सहकारान ह्या 10 दिसांची मागण्याची कार्यावळ फळादीक आनी अर्थबारीक जावंक एकवटांत आमी सगळे वावुरले. आमकां सगल्यांक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फादर टोनी फेर्नांडीसाक खेरीतपणी दिनवासतां. तो फाटलीं जायतीं वर्सां तावन मान्यवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोनाच्या खात्याचो वायस पॉस्टुलेटर आसून म्हत्वाचें काम व्हडे जबाबदारीन आनी फिकिरीन चलयलां आनी चलयता. ताच्या हाताचो वावर देवान सुफळ करचो म्हूण आमचें मागणें. तशेंच फादर हिलरी जो वायस पॉस्टुलेशन ऑफिसाचें काम पळयता, देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण देवा लागीं मागुया. तेच भाशेन फादर जोझफ फेर्नांडीस, फादर एलेक्स फेर्नांडीस, फादर विन्संट, फादर वेलरॉय, फादर आग्नेल डिसुजा आनी फादर डायगो डिसुजा हांकांय तांचे सेवे खातीर हांव दिनवासतां. आमचे दिनवास आमचे व्हडले सेमिनारीच्या रेतोराक फादर नॉर्मन आल्मेडाक आनी ताच्या सांगात्यांक तांणी आपले सेमिनारिस्टांक आनी स्कॉलास्टिकांक हे भोक्ती कार्यावळींत आदार दिवंक धाडले आनी आपुणूय जायते वावरूंक आमकां आदार दिलो. तेच परी फादर जॉन बेनेट, फादर डायगो आनी फादर फ्रँकी हांकां दिनवासतां. तांणी नोवेनाची सेवाधर्मीक मांडावळ आनी नियाळ तयार केले आनी आयच्या मिसाची तयारी करूंक आमकां बरे भाशेन मिसान वांटो घेवंक आदार दिलो. आमच्या कॉमेंताच्या आनी इगोर्जेच्या वडिलाक फादर जोझे बातिस्ताक ताच्या फुडारीपणा खाला हें सगलें करूंक आमकां सोंपेपण जालें. ताका आमी चड दिनवाशी. तशेंच फादर पॅट्रीक डिसुजा हाचे बरे सेवेक
ताचे बरे सेवे खातीर आमी दिनवासतां. म्हज्यान विसरूंक जायना आमच्या सांगाती वावुरपी फादर लॉरन्स फेर्नांडीसाक. ताचो हांव चड उपकारी. ताणें सगळ्याच वाठांनी सेक्युरिटी, ट्रॅफीक, एम्ब्युलन्स, व्हील चॅर्स, बिजली, उदक आदी सुविधा मेळूंक जायतो आपलो आदार दिलो आनी गरजेच्या वेळार आमकां तो सदांच पावता. देव बरें करूं फादर तुका. तेच परी आमच्या ओसी आनी प्री नोविस सेमिनारिस्टांचे आनी ताच्या डिरेक्टरांचे उपकार आठयता. सदां नोवेना उपरांत माटो साफ सफाई करून आनी ताची वेवस्था करूंक आनी मिसार गायनां गावंक आमकां जायतो आदार दिलो. आनी तुमकां समेस्तां देवान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालचो आनी मानवंत आग्नेलाचे मजतीन आनी विनवणेन तुमच्यो सगळ्यो गरजो शार्ती पावूं. आमच्या जिविताच्या नमुन्यांक मानवंत आग्नेलाक बेगीनच पवित्र सभेन सांत म्हूण जाहीर परगटणी करूंक केरीत आमी मागुया. देव बरें करूं. मोगाच्या भावण्यो, सगळ्यांक तुमकां एक कुशलकायेचो देवाच्या आशिर्वाद बरोलो दीस आमी आवंडयता. पादांच्या मजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालो म्हूण आमची मागणी आनी आमचे आवंडे. थोड्योश्यो कळोवण्यो. आमकां एक पर्स मेवल्या हेच पेंडोलांत. ती आमच्या सॅक्रिस्टेन ब्रदर एस्टन आनी आसा थंय दवरलेली आसा. पादाग्नेलच्या मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार मेळटात आसतना पूण जायते जाणां येतात, मिसबेटयतात आनी वेतात. गरज कितेंय ल्हान व्हड उपकार मेळ्ळे जाल्यार तुमी आमकां आमच्या ऑफिसान गोमोवंक बरोवन हाडल्यार अदीक बरें. तुमचें नांव, एड्रेस, फोन नंबर थंय आसूं जाल्यार बरीशी ती केस जाल्यार आमी आनीक फुडें अभ्यास तेचेर कोत्तले. कोंकणी बायबल 2026 विक्रेक आसा आमच्या पुस्तक शाळांत. आमचे पिलारचे संस्थेन पाद्री जावंक सुतल्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाकय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क आसा त्या ऑफिसांत तुमी दिवचें. तशेंच आमचे फादाग्नेल ऑर्फनेज आसा त्याय भुरग्यांक तुमी आदार दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान दिवचें. आदीं फुडेंच तुमचे उपकार आमी आठयता. आमचें सातोळें वारोडेंचो इश्ट हें कोंकणी पत्र आनी तशेंच फादाग्नेलज इंग्लीश कॉल मॅगझीन आमी छापता. बरें जावपाचें. तुमी हें सबस्क्रायब केलें जाल्यार जायती मिसांची खबर आनी बरी मार्गदर्शन हाचेर आसता. पिलारच्या पाद्रींनी ब्रदरांनी जायतीं बरीं पुस्तकां बरयल्यात. जावं हे पिलार दोंगरा वयर ताचो इतिहास तशें पादांतल्या जिविता वयर हीं पुस्तकां आमच्या पुस्तक शाळेन मेळटात. पादांतल्याच्या वस्तू थोड्योश्यो आमी एकठांय करून एक धाकट्या रुमांत एक म्युजियम कशें दवरलां. तुमच्यांनी तें पळोवंक जाता. इगोर्जेचें एक रूम आसा थंय. तशेंच व्हडले सेमिनारींत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केल्लें आसा ग्रावंड फ्लोर. आमचे मिसां आनी कशे आमचे पाद्री वावुरतात आनी तो लोक कसो आसा, तेंची संस्कृताय कितें त्यो वस्तू वापरतात तें सगळें थंय दवरलेलें आसा. तुमी वचून तें पळोवचें. आयज पादांचो दीस म्हणटूच सांजे सगळे कार्यक्रम संपले उपरांत 8 वाजता एक तियात्र आसतलो जाचें नांव बरोवचो आमकां फटयना. बरोयणार डॉमिनीक कार्वालो. हो फ्री तियात्र, सगल्यांक आमंत्रण. तुमी उदार काळजान आनी मनान जायतो आदार आमकां दिला. जावं हें पेंडोल घालूंक दुसरी वेवस्था करूंक सगल्यांक तुमकां आमी काळजाचे खोलायकान दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. म्हज्या भाव भयणो, पादांच्या मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार मेळटात. आयज आमचे मदें डॉक्टर बेंजामीन आसा आनी ताची धूव कार्ला ब्रागांझा आसा. आनी तो आमकां अशें सांगता. लांब बरयल्लें आसा, हांव शॉर्ट करून तुमकां सांगता. डॉक्टर ब्रागांझा म्हणटा, आमची धूव कार्ला ब्रागांझा पडल्या उपरांत सकयल कोण्याक एकदम चड दूख आसली. लेफ्ट पॅरेस्थेसिया म्हणटात.
सोंसूंक जायना जावन आमी तिका GMCन दोतोरांक दाखयली. थोडो तेंप इलाज कोतोच दोतोरान ताका मेजर स्पायन सर्जरी कोर म्हूण एडवायस दिलो. आमकां भिरांत आयली. आमकां मानियोंत आग्नेलाचेर व्हड भावार्थ आसा. आमी नोव्हेंबराचे 11 2024 ते गेल्या वर्साक पयल्या नोवेनाक आयलीं आनी मागलें आमचे दुये पासत. तेच राती एका आमिगान म्हाका खबर दिली की मुंबय हॉस्पिटलांत एक बरो दोतोर असलीं ऑपरेसां कोत्ता म्हूण. आमी मुंबय गेलीं आनी जरी तर ह्या दोतोराक जायतीं ऑपरेसां आसलीं, ताचें अपॉयंटमेंट आसलें, आमकां बेगीन करूंक जाय म्हूण ताणें 20 नोव्हेंबराचे आयचो दीस गेल्या वर्साक आमकां अपॉयंटमेंट दिलो. पूण ह्यो ऑपरेसां कोत्तना जायतें रगत घडये वेतलें, रगत घालूंक पडटलें, नर्व डॅमेज जातलो वो ताका सारकें चलूंक जावचें ना, अलायनमेंट ऑफ L4 आनी S1 कोण्याचे घडये जावची ना, असलें जायतें आमकां सांगलें. तो दीस मानेवंत आग्नेलाचो. ऑपरेसांव 12:30 जावचें आसलें. आनीक एक एमर्जन्सी आसली देखून तें 3 वरार दवरलें. हांवें मोबायल उक्तो केलो. त्याच वेळार साकडी 11:30 वाजताचें मीस पिलार लायव्ह चलतालें. आमी तातूंत आनी म्हजे दुयेन भावार्थान वांटो घेतलो आनी सगळीं कॉम्प्लिकेशन जी दोतोरान सांगलेलीं ही पयस करूंक आनी ऑपरेसांव बरे भाशेन जावंक आमी मागलें. 3 वरां ऑपरेसांव जालें. रगत कांय वचूंक ना, नर्व डॅमेज जावंक ना, अलायनमेंट ऑफ स्पायन L4 विथ S1 सारकें जालें. कांयच त्रास पडूंक ना. दुसऱ्या दिसा म्हजी धूव चलूंक लागली. दोतोर अजाप जाले. ऑपरेसांव केला तो डॉक्टर समीर S. दालवी अशें बरोवन दिता. आय कोट इन इंग्लीश. We are proud to say that the surgery involving metal implants in her spine was uneventful and none of the surgery complications as anticipated ever took place. And the patient began walking the next day miraculously after successful surgery. And दोतोर बरयता. तर हें देण्या पासत आमी डॉक्टर बेंजामीन ताजे दुयेक हाडला आनी फामिली बरोबर देवाक दिन वाचता आनी पादगलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळूंक मागता. गॉड ब्लेस यू. ब्लेसिंग फ्रॉम द बिशप. म्हज्या भावनो, इतली व्हडल्या संकश्टांतली आमची भयण वाचली आनी हे दीस गरजेचे. 11 नोव्हेंबराचे मागोन तांकां एक दोतोराची वळख मेळटा. 20 नोव्हेंबराचे 11:30 मीस भेटोवंक, त्याच दिसा ऑपरेसांव धरूंक, दीस इज नॉट बाय चान्स. दीस इज नॉट अ कोइन्सिडन्स. देवाचें बोट आसा. पादगनेल आमचो जिवो आसा आनी तांच्या भावार्थाक लागून पादगलेनान देवा लागीं मागोन हें अजाप आमचे भयणीच्या जिवितांत केलां. तर आमी तांच्या बरोबर देवाक आर्गां आमच्या गरजां पासत मागुया आनी त्याच बरोबर हो आमचो भाव पादगनेल बेगीन सांताच्या वर्गांत पावंक उबी रावया आनी हें मागणें करुया. भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. ओगुनीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांये सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन. धाकटुलें मागणें पेडेस्तांचेर आमी कोत्ता. जायतीं आमचे मोदें पेडेंत आसात, जावं कुडीची, मोनांची, आत्म्यांची. गुडास करुया. आमचो देव मोगाळ दोयाळ. तसोच आमचो पादगनेल आमचो भाव आमच्या पासत विनोती कोत्ता. मोगाळा जेजू, तूं सगल्यांक बरें करीत आनी सगल्यांची पिडाशिडा काडीत गेलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. ह्या तुजे पिडीवंत
तशेंच अडचणीक दुखी कोंतीत प्रश्न नासलेल्या भाव भयणींचेर तुज्या मोगाचो आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्याचें थीरपण, तांचे दुखी कोंतींनी सोंसणीकाय दी. ह्या तुजे पेडयेवंत कश्टवतल्या भाव भयणांक तुज्या उजव्या हातान उठोय आनी देवीक बोळान थीर कर. तुजे मोगाचें ओकोत लावन तांचे गाय पेकोय, तांची पिडा बरी कर. तांकां कुडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी तुजे उपकार मेळून ती तुजी वांकाणणी करूं. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची मान बागून आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मोयपासान आनी काकुतीन वेगो. दुलाबायेन तो तुमचेर आपली नोदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. 11:30 हांगासर आनी एक मीस आसतलें.